सुटका चॅप्टर 31. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, पळय, जुडाचे कुलयेच्या बेजालेलाक हांवें विंचून काडला. तो उरीचो पूत आनी हुराचो नातू, आनी ताका म्हज्या देवीक आत्म्यान भरला. सगळे तरेच्या कोळेच्या वावराक हांवें ताका बरी समजिकाय, एकमत आनी ताकद दिल्यांत. भांगाराचो, रुप्याचो आनी पितुलीचो वावर करूंक तो जिन्साच्यो येवजण्यो काडटलो. माणकां फातर कातरता आनी तीं बसयता, लांकडाचो वावर कांतयता, कितें म्हूण ना सगलो वावर तो कोत्ता. ओहोलियाब, दान हाचे कुलयेचो आनी अहिसामाकाचो पूत, हाकाय हेरां मेस्तां सांगाता वावर करूंक हांवें विंचून काडला. आनी हांवें फर्मायलां तशें आनी तितलेंय ते करतलेत. म्हजो बिराट तोंबू, कोराराची आर्कपेट आनी तिचें धांपणें, तोंबूचें सगळें सामोण सुरुंगार, मेज आनी ताचें सामोण, शुद्ध दिव्यास्थान आनी ताचें सामोण, धुंपाची वेदी, होमबेटेची वेदी आनी तिचें सामोण, तोस्त आनी ताचें पेड, सेवाधर्मीक वस्त्रां, आरोनाची यादनिकी पवित्र वस्त्रां आनी ताच्या पुतांचीं वस्त्रां, तांचे यादनिकी सेवेक, माखणेचें तेल आनी पवित्र स्थानाक परमोलीत धूप, हांवें तांकां फर्मायलां तशेंच ते सगळें करतलेत. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इस्रायल पोरजे लागीं उलोय आनी सांग, फावो ते परी म्हजे सोनवार सांबाळात. सोनवार म्हज्या विसवाचो दीस सांबाळात, कित्याक सर तुमच्या फुडल्या पिळगांक म्हजे आनी तुमचे भितर ती एक खुणा जावन नासतली. हांवें सर्वेस्परान तुमकां पवित्र केल्यान म्हूण तुमकां कळीत जातलें. तर तुमी सोनवार पाळूंक जाय आनी तो पवित्र तुमी मानचो. हो दीस बोश्टायता ताचो जीव काडचो. त्या दिसा कोणूय वावर करीत तो म्हजे पोरजे भायर पडटलो. तुमचो वावर करूंक तुमकां 6 दीस आसात, पूण 7वो दीस सर्वेस्पराक भेटयलोलो दीस, पूण विसवाचो दीस. कोणूय सोनवारा दिसा वावर कोत्ता ताचो जीव काडचो. इस्रायल पोरजेन कोराराची एक खुणा कशी हो दीस पाळूंक जाय. इस्रायल पोरजे आनी म्हजे मदें ही सदांकाल एक खुणा जावंक आसतली, कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसां मदें सर्ग आनी संवसार रचल्यांत आनी 7व्या दिसा ताणें विसव घेतला आनी शितळ जाला. सिनाय दोंगरार सर्वेस्परान मोइजेसाक सगळें सांगून सोंपतोच ताणें ताका कोराराच्यो त्यो 2 फातरी दिल्यो, हांचेर खुद देवान उपदेश बरोवन दवरलोले. देवाचें उतर हें.